Speaker sir, I rise to support the cut motion moved by me and oppose the demands. Speaker sir, आता leader of opposition in the ruling उलोवन जातकर आता ताजे हांव कंटिन्युएशन फुडें करूंक सोदता. खूब वस्तू ताणें सांगल्या आनीक फक्त आय स्टँड टू सपोर्ट द डिमांड्स म्हणून एक म्हणलें ताणें. उरिल्लें तें सगळें कट मोशन आमी घाल्या तितून उलयला आनी हीच तुमची परिस्थिती जाल्ली आहा. स्पीकर सर, एक दीस म्हाका एक मनीस मेळ्ळो, ह्या दिसांनीच जेवणाक गेल्लो ते हिंदी उलयता. तो म्हणटा क्या है प्लान? हमने क्यों? अरे हमने एक जमीन लिया था, अभी पहले बोलते थे रीजनल प्लान है, अभी बोलते हैं ओडीपी है, बाद में बोलते हैं ओडीपी कैंसिल हो गया, आरपी आया, अभी बोलते हैं आरपी भी नहीं है ओडीपी भी नहीं है. आधी एक करपाक तुम्ही दोघूय आहात, दोघूय तूं आहात तुम्ही ते पयलीं कितें कोफुजावा केल्या तुमचे दोगां भितर आनी लोक अशें उलोवंक लागल्या. स्पीकर सर, आता सिरियसली उलोवपाक हांव पयलीं उलयतां टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिमांड नंबर 54. स्पीकर सर, हो डिमांड हांव इतल्या खातीर पयलीं घेता कित्याक म्हाका दिसता हो सगळ्यान एक कंटेन्शियस इश्यू जाल्लो आहा. मंत्र्यान पयलींच सांगलें की आपूण आपलो संयम धरून आपल्याक उलोवचें पडटलें कित्याक ते हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टान मॅटर आहा. सो सुप्रीम कोर्टान जेन्ना मॅटरां पावता तेन्ना ती कंटेन्शियस असतात, ती हांगा कितें तरी कोफुजावां जाल्लीं असतात आनी ताजे खातीर ती पावतात, ती वगीच पावना सुप्रीम कोर्टान. स्पीकर सर, आतां सुप्रीम कोर्टान आसा संयम ताणें बाळगूंक जाय तें सगळें बरें आहा. हांवूय बी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचो मंत्री आशिल्लो एक टायमार. आनीक 16B म्हणटा तेंचे हाडिल्लें तें कित्याक हाडिल्लें तें हांवें हांगा एक्सप्लेन केल्लें आनी मागीर ते 16B चे 12 बिरेस्तार तुमी केले म्हणल्यार तुमचे पयलींच्या डिपार्टमेंटान. स्पीकर सर, ऑनरेबल विजय सरदेसाय टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर आशिल्लो. 16B क्राफ्टेड तेणीच केलें आनी तेणी ते 12 वाजयले ते म्हणटात. 12 बिरेस्तार कित्याक वाजयले? 12 वाजयले न्ही, तूं मराठीन आयकता. स्पीकर सर, कोंकणीन आयकतें. स्पीकर सर, कोंकणीन आयकता. हय, 12 बिरेस्तार म्हळ्यार 12 वाजयले न्ही. जाय त्या भाशेन आयकता. काय लोक 12 वाजो 12 बिरेस्तार कित्याक 12 वाजयले ते? स्पीकर सर, हे 16B कॅन्सल कर म्हणून डिमांड करपी हांवूच हांगा ह्या हावजान. आनी हे 16B हांव आसतना 32 केसी केल्ल्यो, तातूंत 18 केसी इन्स्टिट्युशनल आसल्यो. स्पीकर सर, ताजे मागीर त्यो 6000 कितें तरी केसी जाल्यो आनी त्यो जाल्यो म्हणल्यार ते 12 बिरेस्तार जाले म्हणून ते आमी कॅन्सल कर म्हणलें. ते कॅन्सल करून तुवें कितें हाडलें? सेक्शन 39A म्हणून हाडलें. स्पीकर सर, आज जर मुखेलमंत्र्यान गुगल केलें 39A TCP एक्ट गोवा म्हणून जाल्यार कितें येतलें पळय, चॅक कर. ते म्हणटले अलाव स्पॉट झोनिंग. स्पॉट झोनिंग म्हणटा उतर. आय हॅव ऑल्सो नेवर हर्ड दीस बट आय जस्ट गुगल्ड इट नाव जस्ट टू चेक. लेट्स सी व्हॉट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट अस. And it says that this allows spot zoning. Spot zoning is a new concept. See, I also don't know these concepts, but this is what the Google says. Speaker sir, ये amendment notify झाले 22/2/2024 आणि हे 39A म्हणून आयले. स्पीकर सर, हे 39A पब्लिक इंटरेस्टान आयिल्ले पूण द इव्हॅल्युएटिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट has been omitted. स्पीकर सर, अशें दिसता. आता स्पीकर सर, हांव मंत्र्याक एक पॉइंटेड क्वेश्चन करता की हे 39A तुवें कितल्यो केसी केल्यो, नेट इन्क्रीज एरियाचे कितले जाले, गॅझेटेड कितले जाले आनी फायनली नोटिफाईड कितले जाले? कित्याक स्पीकर सर, 39A म्हणटा ते इज द नेक्स्ट कंटेन्शियस इश्यू. इट हॅज नॉट रीच द सुप्रीम कोर्ट बट इट इज अ कंटेन्शियस इश्यू. स्पीकर सर, हातून जमीन कन्वर्ट जाली. हांव कित्याक इंटरव्यून करता एका तुमचे बाब विजय सरदेसाय? एक्चुअली यू नो मोर देन मी अबाउट टाउन प्लॅनिंग. I don't know more than you. I am the MLA, you are the minister. You should be knowing more. पण कित्याक ते आतां कंटेन्शन म्हणटा सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाची जजमेंटाची स्टे हाडल्या. ते जर कितें चड आशिल्लें जाल्यार स्टे गावपाचें नाशिल्लें. स्टे दिल्या आनी हायकोर्टाचेर बंधन घातलां प्रोसिडींग फुडें व्हरपाक कांय गोश्टीचेर. आतां तेणी सांगलें ते 39A कायद्या प्रमाणे खंयचेच कितेंच उल्लंघन ना. आनी परत सांगता ते 16B 1 कोटी वयर जे जाल्ले ते आतां ते 16B तो मिनिस्टर आसतना जाल्ले. तो मिनिस्टर आसतना कितें हांवें हांगा डिमांड केला, खंयचे मिनिस्टर आसतना जाले. तूं
असे लो करून कुकली घाल नका तुम्ही ताजे 12 बिरस्त्यार केले म्हणून आम्ही डिमांड केले स्क्रॅप कर म्हणून विजया स्पीकर सर आता 39A म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळटा भशेन नेट इन्क्रीज जाल्या 28.05 लाख स्क्वेअर स्पीकर सर या हाऊसान हांव सांगता ती मरे तुका सांगल्या तू तीच 50,000 स्क्वेअर मीटर झाल्या तो जे 39.25 म्हणटा कांयच ना आणि ह्या फ्लोरार खंयच्यान तेणी आकडे हाडल्या 16B जो आकडो जो हा 1,20,00,000 हा आणि हे जे सांगता 39 ज्युडिशियसली आनी आमकां उत्तर फाल्यां दिवचें पडटलें हे फक्त 2.5 लाख स्क्वेअर मीटर फायनल नोटिफिकेशन ओके स्पीकर सर म्हजे तशें घेवपाक गेले तशें घेवपाक गेले प्रोविजनल आनी कितें घेतलें 16B चे 9,500 10,000 केसीस आशिल्ल्यो आनी 9,500 10,000 केसीस म्हणजे 1,20,00,000 स्क्वेअर मीटर हांगा 2.5 लाखाचे स्क्वेअर मिटराचे आमी उलयता 39चे म्हणून हांवें बेश्टें तुका क्लियरिफाय कर ना तूं हांव तुका फकत म्हजें इन्फॉर्मेशन कितें मेळटा तें सांगता इन्फॉर्मेशन मेळप स्पीकर सर ते बरें I don't want to I will reply to the demand. See, the information that I have says that there is a net 39A म्हणल्यार कितें you can change in the regional plan, not only in the regional plan, even in ODP areas. ODP sir, what I understand, see, I also understand the Town Planning Act, and this is what it is. Speaker sir, 28.05 lakh square meter net increase झाली, gazetted 45.09 झाली हा. फायनली नोटिफाईड तो म्हणता ते भशेन 2,90,000 स्क्वेअर मीटर 2,90,000 स्क्वेअर मीटर फायनली नोटिफाईड जाल्ली हा तो म्हणता ते ना नी मुख्यमंत्रीन एक व्हेरी क्लियर डायरेक्शन दिल्लें आसा की खंयच हिली तुम्ही म्हणटा न्ही ते म्हाका केन्ना केन्ना दिसता की जाय ते लोक ते हिल म्हणटा बाबा कार्लुसान कितें विशय काडलो की बाबा पोंबुरपाचे हिल ते करप ना म्हणून आमी ओके ते घातले पूण कितें आहा की हे सगळे गोष्टी करपाक ताका परत एकदा अमेंडमेंट हाडचें पडटा आनी ते रेग्युलेशनान परत मॉडिफाय करचें पडटा की म्हाका ते करूं शकता काय ना ते फ्रीज करपाक तेच्या फुडें स्पीकर सर तो जे सांगता 16B चे जे चालू जाले ते 16B चे 17.2 चे 39 कित्या खातीर परत खंय तरी म्हणून आमी रूल रेग्युलेशन ऑन 39 वी आर फॉलोइंग टू द टी एंड देर वील बी नो वायलेशन एज पर वॉट चीफ मिनिस्टर डायरेक्टिव्स आहा पॅडी फील्ड आनी हे जे रायस जे खजान लँड जे आहा आनी हिल्स म्हाका केन्ना दिसता 25 ते ग्रेडियंट ते 20 करून दवरपाचे म्हणजे आनी ते स्टिपी स्लोप बी जावचे ना डेव्हलप तुझ्या भाशणाचे सोडपाक हांव ते म्हणना तुझे कडल्यान आमी बाब विजय सरदेसाय कडल्यान खुबश्यो गोष्टी शिकल्या खुबश्या गोष्टी बिकॉज ही गोज इन डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट सो यू एज्युकेट मी आय एम गेटिंग एज्युकेटेड एट दिस मोमेंट स्पीकर सर आता एज्युकेट म्हणते अशें आहा ते नंबर जर आयकले जाल्यार एज्युकेट जाल्यार बरें दिसपाचें ना मागीर पडदो उबो रावतलो स्पीकर सर आता हें जें जालां ते हांवें ताका नंबर दिल्या जे नॉन डेव्हलपेबल झोनांतल्यान सेटलमेंट जाले ताजें सांगलां आतां परतें जालां स्पीकर सर परतें जाल्लें आहा कशें जालां मांद्र्या 313 399 161 164 165 ऑर्चर्ड आशिल्लें तें इको सेन्सिटीव जालां परतें जालां रिवर्स तशें लोलया सेटलमेंट आहा ते इको सेन्सिटीव जालां 2,78,000 म्हळ्यार विश्वजीत राणे हॅज सडनली बिकम कॉन्शियस and has started going into conservation. Speaker sir, I'm talking with facts. Speaker sir. So आता हे जे ताजे मन परिवर्तन जाला तो आता दिसपाकूय दुसऱ्या भशेन दिसपाक लागला तो कपडे दुसऱ्या भशेन घालता संगीत सो जाला सो हे जे मन परिवर्तन जर जाता आणि तो जर आता कन्वर्ट करपाचे शिवाय कन्सर्व करपाक वता अरे तुवें एप्रिशिएट विजय तुवें ते आकडे विजय दिता should I speak or I not speak? No, you tell me simple. Please continue. Speaker sir, so I am now saying that there is a parivartan. What is the parivartan? In the way he looks and in the way he thinks also, because he is now doing reverse conversion. So as a result of which I am suggesting, what am I suggesting? I am suggesting that, like everybody suggested, make a regional plan. But he is very clear. He is saying that the government admits that there are no plans to draft a new regional plan. सगळे म्हणटा regional plan कर तो म्हणटा there are no plans. This is the reply LAQ. So आता करप कितें लोक बेजार जाता ते म्हणटात दोंगर वता आनी कितें वता हांवें पयर सांगलें तुका असो भुतानीचो दोंगर तुमी कापूंक दिता 17
हे वापरून जी केस अशी ती आज हायकोर्टान केस येवपाचीच आहा, तुवें काडून ते मळमुगा पिडये दोंगर कापूंक परमिशन दिलें. हे स्पीकर सर अशें जातकर एक के बिल्डर म्हणून आहा, हांगा आमी उलयले इन द हाऊस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑल्सो हॅड स्पोकन लास्ट टाइम, यू गेव अस अ सॉलेम अश्युरन्स की दिस प्रोजेक्ट विल नॉट कम एट चांदोर म्हणून. हे स्पीकर सर दिवन तो प्रोजेक्ट तो अप्रूव्ह केलो. सो व्हॉट इज द सँक्टिटी ऑफ दिस हाऊस? वाय आर वी टॉकिंग हियर? This is a mockery of this legislative assembly. This is a temple of democracy, Speaker sir. यो के बिल्डर म्हणटा हांगा क्लियर कट एश्युरन्स दिला, म्हजे कडेन वर्बेटिम रिकॉर्ड आहा, आनी इतले असून ताका लायसन दिता तुमी. सो आमची उरली कितें स्पीकर सर? वॉट आर वी? दिस जस्ट ड्रामा टू शो द पीपल. ते के बिल्डराचे आम्ही कॅन्सल केले न्ही. केले पण आता मेळत आहा, आता बांदपाक लागला तो ते कॅन्सल करता म्हणून म्हाका एश्युरन्स दी मागीर आता न्ही. स्पीकर सर आता हांव फुडें म्हणटा की 82 केसीस स्पीकर सर एनडीझेड कन्वर्जन झाला म्हणून इन्फॉर्मेशन आहा. सो अशें आसतकर स्पीकर सर आमी नवो रिजनल प्लॅन जर तूं करना जाल्यार गोंय उरचें ना. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग म्हणटा कितें आहा जाण तूं, कंट्री इज बिकम टावन. काल रोहन खोटेच्या पंचायतीन टावन कितें तो टावन स्क्वेअर कसो येता तसो आतां सगळ्या गांवांनी टावन जातले. सगळे मोरजे बिरजे मांद्रे आनी खंयचे लोलये दिस वील ऑल बिकम टाउन्स. आणि हांगा एमएलए बी म्हणटा कितें आमकां नाका, आमकांय बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, रस्ते व्हडले जाय, ते रिजनल प्लॅनाचे रस्ते ते 30 मीटर काय कितें 25 मीटर करून एमडीआर करूया. स्पीकर सर एक क्लियर कट तकलेन धरा अँड लेट इट बी नोन टू द होल हाऊस की जे दिसा रिजनल प्लॅन नोटिफाय जाता त्या दिसा तो एप्लिकेबल जाता. तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर्डर घालून ब्लॉक करूंक मेळना. तो जो केल्लो तो 2012 ते चूक आशिल्लें. आणि हो रिजनल प्लॅन कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस फॉर्म करून केल्लो. आता तुवें नवो रिजनल प्लॅन करचो पडटा. धर तूं करना कित्याक तुवें उत्तर दिल्लें आहा की आपूण रिजनल प्लॅन करपाचें कसलेंच इंटेन्शन ना. नो प्लॅन फॉर अ रिजनल प्लॅन. दिस इज वॉट इज द आन्सर. स्पीकर सर तशें जाल्यार हांवें एक टीडीआर म्हणून एक हें हाडिल्लें. टीडीआर म्हळ्यार कितें, कोणाक तो टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट नाका आसतलो टीडीआर हाडल्यार. स्पीकर सर हांवें हाडिल्लें तेन्ना कोणाक तें समजूंक ना. टीडीआर म्हळ्यार कितें, एवरी प्रॉपर्टी will be assigned a development right and this development right can be encased. म्हणजे कितें, तुजे कडेन जर शेत आहा ओ तुजे कडेन मॅनग्रूव आहा ओ तुजे कडेन दोंगर आहा ओ तुजे कडेन आनी कितें आहा जे बांदूंक मेळना, ताका एक डेव्हलपमेंट रायट म्हणून असायन आसतलो. तूं तो कितें करता, हें प्रिजर्व करता, दवरता हें शेत अशेंच. हें शेत अशें दवरुपाक हो डेव्हलपमेंट रायट आनी कोणाक तूं विकता. खंय विकता? हांगा न्ही, खंयचे तरी पठाराचेर जंय इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो आसा. हो आमी हाडिल्लो तेन्ना कितें जालें, हांव सडनली बीजेपी बरोबर गेलो पूण कितें बरें गेल्यारूय ते वायट म्हणून सगळेच गाळी मारताले. तेन्ना गिरीश चोडणकरान स्टेटमेंट काडलो तेन्ना, अरे जमीन नासतनाच कशी डेव्हलपमेंट रायट असायन करूं येता काय म्हणून. आनी सगळे उलोवपाक लागले एनटीडीआर कितें कितें. पूण क्लाउड आल्वरीस जो सगळ्याक तुमचेर केसी घालता ताणें एक दीस अशें टंग इन चीक म्हणलें की टीडीआर वॉज अ गुड पॉलिसी म्हणून. पूण ती कशी म्हणली, मोठ्यान म्हणूंक ना. मोठ्यान म्हणल्यार हांवें जें कितें केलें तें सारकें जातलें पूण तें लोवू म्हणलें तेणें. मे बी इट इज रायट. कोणें चिंतूंक नासलें की पॉलिटिकली आमी तें करपाचें केलें तें सारकें म्हणून. मे बी दॅट वॉज द केस. पण आज ती टीडीआर पॉलिसी तुजे कडेन आहा, तुका जर गट्स आहा आनी तूं जर असो आतां तुजें परिवर्तन जाल्लें आहा जाल्यार ही टीडीआर पॉलिसी इम्प्लिमेंट कर. कोणाक नाका आसतलो तें मागीर टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. म्हाका गट्स आहा काय ना तो विशय वेगळो. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करता हांव मागीर कितें आहा तें. मुख्यमंत्र्याची व्हडली चर्चा ही ही बारीक चर्चा न्ही. तुमी चर्चा करपाकूच तुमकां म्हाका दिसता हें काडचें पडटा, कितें तें प्रसाद घेवचो पडटा, मूर्त घेवपाक अशें म्हाका दिसता. गोंयान सगळें चल्लां ते भशेन अशें दिसता 1 and 2 उलोवपाक मूर्त काडचो पडटा, खंयचो बरो मूर्त काय म्हणून. आनी दोगूय देव पावरफूल करतात. ह्या दिसांनी देव म्हणून अशें लागल्या आमी बाबा आसा तशें बरें आहा म्हणून भितात. देवूच लागल्या सारके स्पीकर सर. आनी देवानूच आमकां गोंय साल्वार करूंक जाय. सो देव करा, करीत रावा, पूण करतना अशें परिवर्तनूय तुमचे भितर जावचें हें मागता हांव. ही टीडीआर पॉलिसी हाडची. कॅरींग कॅपॅसिटी म्हणटा जी खालदुसान उलयलां, कॅरींग कॅपॅसिटीचेर स्टडी जावची. तुमचो सुरेश प्रभू उलयत आसता स्पीकर सर, परमिशन्स बाय इग्नोरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिट्स. स्पीकर सर, हे मेगा प्रोजेक्ट जे पास करतात, रस्ते ल्हान आसतना, सांकवाळ बींग अ टेक्स्ट बूक एग्जाम्पल, असले जावचे न्ही. स्पीकर सर, पॉप्युलेशन प्रोजेक्शन म्हणटे नाच. आज म्हाका डिलायला लोबो उलयतना म्हाका कॉमीक लागली. ते मागता की आपलो गांव 60% दवरा म्हणून, 120 कोन्नाका म्हणटा. अरे रिजनल प्लॅनान तो 60% आहा. सो
रुलिंगाचे आमदार पाय पडटा कितें की तो दिगंबरान हाडिल्लो रिजनल प्लॅन म्हळ्यार काँग्रेसीन हाडिल्लो रिजनल प्लॅन तो मातसो दवरा म्हणून तुमचे आनी नवे कांय करनाका म्हणून कितें स्पिकर सर कसली अवकात जाल्या तुमची कितें जालां तुमचें अक्कलेक पावले तुमी स्पिकर सर आतां फुडें पळोवया गायडलायन्स फॉर न्यू अर्बन एरियाज अर्बन स्प्रॉल म्हणटा ते वाडीत आहा हायर एफआयआर करता अर्बन स्प्रॉल इज इन्क्रीजिंग मुख्यमंत्र्यांनी नंबर 1 आनी नंबर 2 उलोवन सांगचें की वी आर इन्क्रीजिंग द नंबर ऑफ सिटीज फ्रॉम 11 टू एज मेनी मोर नाजाल्यार वाडयता कशी एफआयआर तुमी स्पिकर सर हाय कोर्टाचे आनी सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट जाता आनी कितें जाता पूण पॉलिसी चेंज हाडपाक तुम्ही कशें फुडें सरना ही पॉलिसी चेंज करपाक परते कोर्टान धाडटा मनशाक स्पिकर सर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट म्हणटा ती वस्तूच ना आनी अशें हाचे खातीर अशें दिसता की हातून प्लॅनिंग टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग प्लॅनिंग नाच प्लॅनिंग म्हणटा तें विसरले तुमी सो हांव मागता स्पिकर सर ही TDR पॉलिसीचेर ताणें एक डायरेक्ट हें करचें आनी आमी हिंदीन बी उलयतना म्हणटा गोवा के शहर में हम गए सो आतां कितें जालां सगळें गोंयच शहर जावपाक लागलां इट इज बिकमिंग अ सिटी स्टेट ते सिटी स्टेट करपाक आमकां नाका हाजेर तुमी क्लियर जाणून घेवचें आनीक रिजनल प्लॅन जायना जाल्यार TDR करता म्हणून अनाउन्समेंट करचो ताजे पयलीं सगळे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट्साचेर मॉरेटोरियम घालचें अदर दॅन इन सिटी एरियाज आनी म्हाका दिसता अकाउंटेबिलिटी फॉर व्हायलेशन्स आनी ट्रान्सपेरंट करेक्टीव प्रोसेस म्हणटा तो आसपाक जाय स्पिकर सर हांगाच्या हांव म्युन्सिपालिटीन वता म्युन्सिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड नंबर 55 स्पिकर सर हांगा जाय म्हणटा तो पिपल्स प्लॅन नॉट अ मास्टर्स प्लॅन स्पिकर सर हांवें हांगा मडगांव फोंड्या आनी वाळपयचो मास्टर प्लॅनाचेर क्वेश्चन घाल्ले तुमी म्हणलें की तुमी 2 कोटी रुपयाचे वयर मोडल्या म्हणून मडगांवचो मास्टर प्लॅन इज बिकम कंट्रोवर्शियल कित्याक मडगांवच्या आमदारान एक स्टेटमेंट काडलो की वाय शूड आय कन्सल्ट पीपल काय म्हणून इट इज नॉट देयर टू कन्सल्ट पीपल दिस इज अ स्टेटमेंट डन बाय द पर्सन हू यू रिस्पेक्ट ऑलमोस्ट लायक युअर फादर स्पिकर सर हे मदींच मोगान अशें पडले की हाणें ताका बापूय केलो आपलो ऑलमोस्ट पेपरार वाचला माझो बापूय सगळे जाणांक हांव कोणाचो चलो तो ह्या राज्यान मुख्यमंत्री एक मिनिट बापूय कोणाचो हांवें तुझ्याच मित्राक फ्रेंड करून घेतला तितकेंच आनी काय तुजोच मित्र तो स्पिकर सर आतां मास्टरान कितें सांगलें की लोकांक बी कांय कॉन्फिडन्सान घेवपाक गरज ना मास्टराचो प्लॅन इज मास्टर प्लॅन कोण मास्टर आतां जाचे खातीर तुमी कायदो हालयलो हांकां आमी उडयले आनी खरें एक्चुअली 5 मतांच खंयची हांची ना जाली आतां वयर काडून इलेक्शन करचें पडलें हांकां कित्याक मास्टराक हाडला कसो तरी ताका आतां राखूंक जाय आतां मुखेलमंत्र्यान खंय कदेलूय केला खंय हे सायडीन मंत्र्याच्या हातून म्हाका कोण तरी सांगतालो अरे ताचे कदेल तुजो हालयले आतां जातात म्हणटा तो रोखडोच सो जाता जाल्यार जावं रे पूण तो मास्टर तुमचो आसतलो तो लोकांचो मास्टर न्ही प्लॅन जावपाक जाय लोकांचो प्लॅन मास्टराचो प्लॅन न्ही रियल इस्टेट करपाक स्पिकर सर आतां मडगांव म्युन्सिपालिटीचे आज पेपर पळय तूं पेपर वाचता मरे आनी तुका पेपर दाखयतात मरे हो पळय मारगांव म्युन्सिपल कावन्सील फेसीस 45.92 crore टॅक्स एरियर्स आयचो पेपर हो गोवन मडगांवकाराचोच पेपर कळ्ळें तुका हो पेपर म्हणटा इतले पयशे उरल्या म्हणून आज चवथीच्या पयलीं फातोर्डाचें निवळ करपा जाय पळय ते गोवा फॉरवर्डाची हे टी-शर्टां घालून हांव म्हजे पयशांनी लेबर घालता ही परिस्थिती इतले भिकेक पावले ही म्युन्सिपालिटी आनी पयशे आहा 45.93 crores नॉट रिकवरींग एकलो कोण तरी आयलो LDC ताणें फेस्ताचे पयशे घेतले आनी तो केलो ताजे केसूय जायना कांय जायना कितें स्पिकर सर आनी मुख्यमंत्री आतां तुजो डिपार्टमेंट हो आनी पयशेच घेवन गेलो ताजेर केसूय घालना कोण कांयच करना पेपराचेर येता ही काय बरी कॉमीक आनी झगडटा कोणा कडेन ते दाजी बरोबर SPDA वर्सीस MMC सांगचें उबें रावन नाजाल्यार ना म्हणून आमी वचतात गार्बेज तो म्हणटा म्हजी गार्बेज तो म्हणटा ताजी गार्बेज हो म्हणटा हांव कलेक्ट करपाक तो कितें आमी जर अशेंच चलयताले ते काय एकदम पेपरार नांव येनासलें काय बरें चलतालें पूण हें कितें आहा हें मास्टर्स प्लॅन स्पिकर सर पणजे कितले आहा एक्शन नाव 9 कोटी मडगांवाक ग्रांट कितलो मेळटा 5.25 crores तातूंत 1.62 crores अनयुटिलायज्ड आनी एक देवा खातीर हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन ते स्मार्ट बी म्हणून हाडून कितें चुकून आमचे बी मतदारसंघात हाडची मडगांव कर तूं तुजो प्रयोग करता जाल्यार म्हजे मतदारसंघात म्हाका स्मार्ट म्हणटा तें उतरच नाका
आमी अशेंच हे जे धोणे आहा पळय तशें बरें आहा आमी आमचे चलता तेच बरें आहा आमकां स्मार्टनेस कशेंच नाका तुमचे स्मार्टनेस म्हळ्यार अशें की पयशांचो इबाड आसा तितले त्रास लोकांचो धंदो काबार हें सगळें पणजे जाल्लें आहा तें आनी चुकून पुजो आमकां नाका स्पिकर सर कब्रस्तान म्हणटा तशेंच आहा तुमी तुमचे हे जे कोण मुसलमानांक तुमी वयर काडटा पळय हज बीज घाला तो कोण हे ते मशिदीन वचना असले मुसलमानांचे लिडर करतात ते तुमकां कब्रस्तानाचे सांगना म्हणटकर तांकांच पुरपाचे आहा थंय म्हाका पुरपाचो ना सांगा तांकां ते असले इश्यू घेया म्हणून नाजाल्यार कित्याक दवरल्या खुट्याचे माकड म्हणून स्पिकर सर पार्किंग प्रोजेक्ट आहा पॉइंट ऑफ ऑर्डर हय त्याचो माकड बी नाका जाल्ले शब्द ताका सांग कोणाचो रे तो तुका म्हणून हाडलो कोणाकू म्हणून तो हाडला तो खुट्याचो माकडच तो पार्लमेंटरी लँग्वेज जी आहा पळय न्ही ती तेणी वापरची कितें माझे इतकेच म्हणटा स्पिकर सर स्कॅर करो म्हणटा तो कोण आसता पंच डेट वर्ड खुट्याचो माकड म्हळ्यार कितें तो शेतान दवरलेलो आसता ताची कोंकणी उतर काड पार्लमेंटरी लँग्वेज वापरची पार्लमेंटरीच उतर तें खुट्याचो माकड इज अ स्कॅर क्रो टू स्कॅर द क्रोज सो ते मुसलमान तुमकां नाका तुमी असो मनीस सॅम्पल दवरला स्क्रॅप की आनी कोण तुमच्या म्हऱ्यान येवचोच ना स्पिकर सर म्युनिसिपालिटीचे रिनोव्हेशन मार्केट कॉम्प्लेक्स डिले आहा मडगांवान मल्टी स्टोरीड पार्किंग प्रोजेक्ट म्हण तो पझल पार्किंग प्रपोजल चालू आहा ब्लॅक स्पॉट म्हणटे तशें आहा सोंसड्याचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट मंत्र्यान व्हरून थंय झाडां रोयलीं मुख्यमंत्र्याक दुसरे दिसा सांगले प्रोजेक्ट येवपाचो आहा म्हणून झाडां खंय रोयता काय प्रोजेक्ट खंय घालता 1 and 2 मूर्त घेयात मूर्त काढा आणि उलया पयल्या मागीर उलया Speaker sir, honorable member is continuously pointing at both of us, 1 and 2. 100%. No, no, You can see. I can. There is I'm not no. trying. There is no. I can see. No. Speaker sir, I just need 1 minute because tomorrow I will bring 3 also. unnecessarily. 1, 2 and 3 also. I think 3-4 बी आमकां नाका आमी दोघूय बसल्या पण हांगा 1 and 2 दोस्त आहा तुमी गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांव फक्त मंत्री तेजे कॅबिनेटीन हा हेचे अननेसली फाल्याचे हेडलायन 1, 2 अरे तू हेडलाइन तुम्ही मॅनेज करा हेडलाइन तू मॅनेज तुका कर TDR जाय न्ही हांव चर्चा करता न्ही सीएमा कडेन चर्चा बिर्चा सगळी करा चर्चा केल्याशिवाय स्पीकर सर एक गेले खेपे असेंब्ली सेशन जाले 3 महिने पयलीं ते इश्यू जे काडिल्ले ते आज मेरेन तशे आहा मूर्त मेळना म्हणटा बोला नाजाल्यार उलयना कित्याक तुमी तो दिसाक एक कायदो हाडटा हाजेर कायदो कित्याक हाडूंक जायना TDR तुजे कडेन पॉलिसी आहा रिजनल प्लॅन करपाचो ना TDR हाड have the guts to say that I'm bringing this policy. कोण ना म्हणटा तू कितें सर स्टेट ऑफ स्टरिलायझेशन आता बाब रोहन खंवटो टुरिजमाक इतले पयशे हाडटा हांगा येवचे कुत्रे काडटा आनी टुरिस्टाक घास मारता कशें करप तें आतां ताका ते हाजे निलकंठा कडेन 1.5 जमनी ना तो येते अशें बारीकशें कितें तरी करता आनी तें कांय जायना करप बरें कितें अरे इतले व्हडले तुजे पळय माटोळी म्हणटा तूं माटोळी जाल्यार कर मरे ताचेर फंड काड स्पीकर सर बरं मोदी मातशें उलोवचें न्ही पळय एक मिनीट म्हाका दिसता तूं मोदी उलयता आतां एक म्हाका कळ्ळें मुखेलमंत्री गेला मूर्त काडपाक बरें वायट न्ही स्पीकर सर गार्बेज ट्रक्स ते लिचेड ते उडयत आसतात इल्लिगल हँडक्राफ्ट चालूच आहा स्पीकर सर हें जर सगळें हांव लिस्ट दाखोवंक गेलो जाल्यार म्हाका अशें दिसता की आमचो मंत्री जो आहा ताका जे परिवर्तन आतां आयला तो म्हणटा ताका एक कळूंक जाय की म्युनिसिपालिटी त्यो लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडीज तातूंत तुमी गेले खेपे हस्तक्षेप केल्लो ती वॉर्ड रिजर्व करपाक आनी कितें करपाक आमी कोर्टान गेले आनी सरकारान शेण खालें सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर हाडली आमी फावरात ती लज परती करूंक दिवं नाका क्लियर करा सारकें बाबा हांगा घालतले तुमी 3 इंजिनां तुमचे कडेन आहा फोंड्या हांव गेल्लो पब्लीक आउटरीच ते म्हणटा खंयचे तरी गाडे ते काडले आनी 40 वर्सां आशिल्ले गाडे धपक्याक मोडून उडयले म्हणून कांय नोटीस ना कांय ना स्पीकर सर 40 नीस गोंयकारांचे पोट मारले 3 इंजिनां तुमचे कडेन आहा कितें स्पीकर सर मुर्मुगांव तुजो एक ग्राउंड आहा मिनिस्टर म्युनिसिपल ग्राउंड आहा मुर्मुगांव गोल पोस्ट आहा गोल पोस्टाच्या सायडीन हें घाला कितें रे तें हें रे सिवेज पीठ रे सिवरेजाचें पीठ गोल पोस्टाच्या सायडीन ग्राउंड बंद केलो आनी सिवरेज हाडली ग्राउंडान भितर म्युनिसिपल ग्राउंड मुर्मुगांवचो पळय परिस्थिती
सो बिकट परिस्थिती आहा तूं मातसो थंय भोंव तूं आनी खंय अशें असो भोंव नाका गांवांनी भोंव ह्या दिसांनी स्पीकर सर फॉरेस्ट आतां फॉरेस्ट डिमांड नंबर 68 बाब रवी नायकाक म्हणजे सायडीनूच आहा ताकाय पळय आतां पळयतकच याद जाता बाब रवी नायकान पयर बरो स्टेटमेंट काडला तो ओगीच स्टेटमेंट काडना ताका भरपूर खोलायेन हें आहा ताका अंडरस्टँडींग आहा आनी तो सामको तळागळ्यांतल्यान आयिल्लो मनीस ताणें स्टेटमेंट कितें काडला की हे गवे जे देंवतात हे बिबटे जे देंवतात तांकां पोसा म्हणून सारकें आहा तेजें स्पीकर सर हांव खरें अभिनंदन करता करेक्ट कित्याक सगळीं रानां बिनां काबार तुमी केल्या ते बावडे गवे सकयल देंवता तो आमचो कितें तो स्टेट एनिमल आनी ते बिबटो म्हणटा तो प्रिजर्वड स्पिसीस तांकां पोसा म्हणून तांकां पोसपी कोण ना रानां खाली तुमी तांची रानां काबार केली म्हणून बाब रवी नायकाचें हांव अभिनंदन करता ताणें सांगलां तें सारकें आनी हांव मागतां की तो म्हादयचे ते मदींच वाघ आपले दोन हांकां कब्स घेवन वता हें सगळें आमकां दिश्टी पडटा तुमी तो वाघ तो पास जातालो म्हणटात कसोच तो टायगर रिजर्व करपाक तयार ना आनी ती म्हादय ते साल्वेट जायना स्पीकर सर आतां तूं बेल मारनाका आतां आयकून घे स्पीकर सर थॉमस आरावजो कमिटी 329 सर्वे नंबर्स फ्रॉम द फायनलायज्ड लिस्ट हॅव बीन रिवर्स्ड स्पीकर सर तातूंत भुतानीची प्रॉपर्टी आहा ती कोणे केली एक्यान काय दुसरे नंबर 2 ताजेर म्हज्यान आनी खूब उलोवंक जाता पूण तें उलयना हांव तुमी पयलीं मूर्त काडा पूण ह्यो 329 रिवर्स केल्या पळय तातूंत तुमी अर्द रानां काबार केली ताजे खातीर रवी नायक सांगता सारकें ते हांकां तुमी गोव्यांक आतां पोसपाक लागा एक गोवा एडॉप्ट करा म्हणून तुमी सांगात स्पीकर सर सो आतां कॅम्पा फंड्स 25-26 Goa requested 33.98 crores. Speaker sir, only 13.7 crores was approved. Goa has unspent Campa funds, 406 crores. Campa, you know this very well. Why do you not use it for creating ST employment? Speaker sir, एक करपाची गरज आहा. आता हांव येता डिमांड नंबर 47 गोवा मेडिकल कॉलेज. Speaker sir, Goa Medical College and token system आहा. गोवा मेडिकल कॉलेज व्हेरी गुड राजेश पाटील आनी ताजे पयलीं डीन आशिल्लो आमचो बांदेकार बी बरें ते डिनाक कित्याक धाडलो तो म्हाका कळना पूण बरे मनीस गोंयकार वळखताले फोन मारल्यार काम जातालें विश्वजीत काम करना अशें न्ही एज अ हेल्थ मिनिस्टर गुड हेल्थ मिनिस्टर आनी तो वता आनी केन्ना केन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजीन वचून जो कितें तो लोकां खातीर करता ताजे खातीर ताच्या पक्षान म्हणून ताका सपोर्ट केलना वी आर विथ द डॉक्टर्स म्हणून सांगलें आनी आज सगळे म्हणटात तुमी बरें काम करता कितें बरें काम करता एकल्यान डिफेंड करना ताका बरें काम करता जाल्यार खंय काय बरें डिफेंड प्रदेश अध्यक्षान स्टेटमेंट काडलो वी आर विथ द डॉक्टर्स म्हणून सो तूं तकलेन धर तूं कितलोय परिवर्तन जा हातून एडॉप्टेड म्हणून एक आहा आनी ओरिजिनल म्हणून आहा तुका ते एडॉप्टेडच म्हणून मानता स्पीकर जर ताजे फुडें वता टोकन सिस्टम आहा 4 वरांचेर सकाळीं उबो रावचो पडटा 4 वरांचेर सकाळीं कितें करपाक कार्डियोलॉजी 140 tokens 4 times a week, neurology 100 tokens twice a week, endocrinology 50 tokens twice a week, pediatric cardiology 20 tokens twice a week, pediatric endocrinology 50 tokens once a week. Speaker sir, हे OPD expand करपाक जाय आणि डिसेंट्रलाइज करपाक जाय आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्पीकर सर हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा ते हांव मंत्र्याक एक हे सांगता म्हाका अश्युरन्स जाय 2 फ्लोर आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलात एम्प्टी आहा तुझे नंबर 1 तकलेन एक आसा नंबर 2 दुसरे आहा ते आमकां लागना हॉस्पिटल आमच्या गांवान आहा आमच्या मतदारसंघान आहा म्हज्या घराच्या ऑपोजीट आहा ते 2 फ्लोर पयलीं उगडे कर ताजे बेड घाल आनी चालू कर बोरकार बिरकार आहा तूं सांग ताका बाबड्या फोन करता कितें ना बेड ना ताजी चूक न्ही ती बेड नासतात ती खरी करप कितें ताणें स्पीकर सर ती कोणे केन्ना मागिल्लें नर्सिंग कॉलेज जावचें म्हणून खंयच्या आमदारान मागिल्लें हांव हांगा 15 वर्सां आहा कोण मागूकच ना नर्सिंग कॉलेज करचें म्हणून कोण मागूकच ना मेडिकल कॉलेज कर म्हणून सो कोण आयडिया कोणाची मेडिकल कॉलेज हाडचें नर्सिंग कॉलेज हाडचें नाजाल्यार कितें तें एम्स हांव एम्स म्हणून सांगून गेल्लो ते मोडवाडियाक तो म्हाजो नाही ओके पैसा कितें रायका म्हणून हांगा येवन अनावन्स केलें प्रायम मिनिस्टर एम्स करता म्हणून सो सारकें बोकळे मारीत रावप स्पीकर सर हांव मागता की ते तूं कांयच करनाका ते आसा तशें ते 2 फ्लोर ऑपरेशनल कर ह्या आमकां वी हॅव टू बी फ्युचर रेडी काल रोहनान फ्युचर रेडी म्हणटे उतर पयर बरें 2-3 काडलां तशें तुमकां फ्युचर रेडी ना दिसता तुमकां आयच्या दिसाक जगपाचें खाल्ली पड हाडली पड खाल्ली पड तशें म्हणटें कितें कशें तें सुभाष कितें म्हणटा तें उतर तशें आयच्या दिसा खातीर तुमी जगता अशें दिसता कांयच प्लॅनिंग म्हणटा ना फुडें स्पीकर सर
स्पीकर सर, गोयाक एक हेपेटॉलॉजी डिपार्टमेंट जाय. 2000 केसेस ऑफ अल्कोहोल रिलेटेड. Under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर, एक कॅरी अँड फॉरवर्ड म्हणून हॉस्पिटल प्रॉब्लेम हा. म्हळ्यार कितें 2563 पेशंट्स फ्रॉम वालपय हेल्थ सेंटर, 2867 फ्रॉम सांकली, 1226 फ्रॉम बिचोली were shifted to GMC. 9435 patients from Karkon, Kurchar, Bali, Dharbanoda, Kepe to South District Hospital. Many of them later shifted to GMC. Yes, all the records are 5764 patients from North Goa District Hospital, 5724 from South. Speaker sir, whilst being shifted, 50 जण मेले. मंत्री बाब, शिफ्ट करता 50 जण मेले. 39 in transit. स्पीकर सर, म्हळ्यार तांकां तुमी मारून उडयले. कित्याक तुमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. हे मनीस मेले ताका सरकार रिस्पॉन्सिबल अशें हांव म्हणटा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांगा एक इशू आहा की दोतोर राजेश पाटील बरो आसत, अमर प्रभुदेसाय बरो आसत, तांचे PROजूय बरे आहा, GMCन काम जाता, पूण कितें आहा, इट इज ओव्हर बर्डन. कित्याक तुजी दुसरी हॉस्पिटलां तुमी ओगीच नांवां वायट एलिफंट्स करून दवरलेले आहा. तांकां ते म्हूर्त घे, बस ताजे बरोबर आनी मागीर ते पयशे हाड. तो सांगता आमकां इट इज रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट. म्हळ्यार इट इज नॉट अ पॅकेट ऑफ चिप्स. हांव म्हणटा एंड आय फर्म दॅट इट इज अ पॅकेट ऑफ चिप्स. फकत हवा काय ना भितर, खाड काय ना. तो म्हणटा माटोळी म्हणून. आतां माटोळेक तुजें हें बांद सगळें, ही सगळी CHC BHC कितें आहा ती हॉस्पिटलां बी बरी करपाची ती बांद. स्पीकर सर राव, आतां डिमांड नंबर 48 हेल्थ. Speaker sir, kidney diseases are on the rise in Karkon. South Goa alone, 2,783 dialysis patients cost the government 3 crores 47 lakhs. Free dialysis is commendable, but the focus must shift to early detection. TB, Speaker sir, goinchi infection rate 8.6% aha. Only 2,312 out of a target of 6 lakhs have been vaccinated. Kidyak jata hai? Is the government not able to build trust and coverage? तुवें हॉस्पिटल, तुवेंचे आमी मातशे थंय गेले, रोखडो जीत आनी तुजी मिटींग जाली. बरें तें आमचे ह्या आउटरीच प्रोग्रामा खातीर तुमी तरी तुमचो मुहूर्त जालो मेळपाचो, वायट न्ही. पूण ते तुवें हॉस्पिटल अपग्रेड जावंक जाय. CHC into a 100-bed hospital, fill the 59 posts with specialists, provide an ICU, operationalize the hospital immediately. स्पीकर सर, हांवें आयकलां तुवें हॉस्पिटलाक 4दा पेंट मारलो म्हणून. 4दा पेंट मारलो पूण हॉस्पिटल उगडें जायना. कितें खंय पावलां तें पळय स्पीकर सर तुमचें. पेशंटांक शिफ्ट करतात, तुवेंच्यान तुज्या अजिलोच्यान GMCन मदींच पेशंट खवसता. स्पीकर सर, कॅन्सर ट्रिटमेंटाक सरकार म्हणटा आपूण इंटिग्रेट करतलो आयुर्वेदा विथ मॉडर्न टेक्नॉलॉजी. आतां आयुर्वेदा तुवें कित्याक हाडलो हातून मदींच, आनी कॉस्ट कितलो? कित्याक आयुर्वेदा नंबर 1 आयुर्वेदा म्हणून काय म्हणून, कित्याक कॉस्ट हा 40 लाख रुपया. 40 लाख रुपयान कितें जातलें? कॅन्सराचो ट्रिटमेंट हो 40 कोटी म्हणपाचे 40 लाख जाले काय म्हणून. स्पीकर सर, सो हांव मागता की 187 पोस्ट जे साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आहात, चड करून जे सिनियर सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, पेडिएट्रिशियन, नर्सीस, मायक्रोबायोलॉजिस्ट हांकां दिवचे, बेगीन घेवचे. लँड लुजर ज्यांच्या खातीर हे हॉस्पिटल आयला तांकां जॉब्स दिवचे. कॉम्पेन्सेशन दिवंक ना ते दिवंक ना, तांकां तरी करचे. पोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हातून CT स्कॅन ना, ICU ना, ब्लड बँक ना. स्पीकर सर, थंय आहा 2 पॉवरफुल मंत्री. इतले 2 पॉवरफुल मंत्री आसून दोगूय जाण थंय गेलेशे दिसना. नाल्यार हें जायना कित्याक इतले वेळ. मिनिस्टर म्हाका दिसता मिनिस्टर इतल्यो पुजा करता, तो कर्मयोगी जाल्लो आहा. सगळ्याक हाताक बिताक इतले दोरे बिरे बांदले. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हे ताणें सगळें जाग्यार घालचें. कॅन्सर ट्रिटमेंट कॅन बँकरप्ट फॅमिली. स्पीकर सर, coverage may increase at least to 5 lakhs than the 1 lakh. 945 National Health Mission NHF professionals working on contract over a decade without job security. तांकां हें कर, परमनंट कर. स्पीकर सर, आतां हांव येता अर्बन हेल्थ सेंटर. स्पीकर सर आयक, आमी एक दोतोर क्वॉर्टर्स म्हणून हाडलो, ताणें बरें केल्लें तें UHC तुजें. मागीर खंयचे तरी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जालें आनी ताका ट्रान्सफर केलो. आतांची परिस्थिती पळय स्पीकर सर. मंत्री, फोटो पळय, हें कितें? रिसंट फोटो हो कझिनो जाला तुगेलो अर्बन हेल्थ सेंटर.
हातून भितर कार्डान खेळपाक बसल्या पळय तूं कितें एक्शन घेता हाजेर काय हाका पॉलिटिशियनाक विचारता हे प्लेस इट ऑन द टेबल मंत्र्याक दाखय कार्डान खेळपाक बसल्या पळय अर्बन हेल्थ सेंटरींग काय हो अर्बन हेल्थ कजिनो फोटो भितरल्यान काडिल्लो हा सारको आनी आमच्या मतदारसंघान तो Honorable member, please wind up. दोन मिनटां हांव खंयचे वायट ना ताका ही इज इन द मूड टू लिसन नाव स्पीकर सर नाव दीस डॉक्टर क्वाद्रूस बरो आशिल्लो ताका तुमी काडलो पॉलिटिकल इंटरफिरन्स तातूंत आहा आतां म्हाका दिसता मंत्र्याचेर प्रेशरूय आशिल्लो आतां हे कजिनो चलता तेन्ना बरें दिसता काय ना हें ताणें सांगचें स्पीकर सर डेंगी मलेरिया रायज जाल्ली आहा नवो हेल्थ ऑफिसर आयला ताका क्रिटिकल हेल्थ प्रोग्रामाचें कांय खबर ना UHC मडगांव जाला नुस्त्याचें मार्केट आनी म्हाका दिसता हेल्थ ऑफ मारगांव इज एट स्टेक फूड एंड ड्रग्स स्पीकर सर एक सायडीन खूब जाणांनी म्हणलें की तो करता काम करता बरें करता हो रिचर्ड आय ऑल्सो बेसिकली इट वॉज एट माय इनिशिएटीव that this thing of inspections last time I had only brought it to the notice. I congratulate the minister for good work on that FDA, but there is a thing there की मायकलान म्हणले त्या भशेन तिसऱ्या दिसा ते गाडी स्टार्ट जातात म्हणतो आता तिसऱ्या दिसा स्टार्ट जाता जायना म्हाका खबर ना पूण मॉनिटर करपाक प्रोविजन जाय ताजे खातीर तुका स्टाफ जाय तुवें तें मूर्त घे बेगीन नाल्यार तुका स्टाफ मेळचे ना एनफोर्समेंट कोणे तरी करूंक जाय आनी रिपीट ऑफेंडर्स म्हणटा सकाळी इशू आयिल्लो की जो एकदां भेसळ विकता परतो भेसळ विकता मागीर ताजेर एक्शन कितें जाता ती येदीची फायनान कांय जायना स्पीकर सर सो म्हाका दिसता हो इशू हॅज टू बी एड्रेस्ड आतां स्पीकर सर तशें जर पळोवंक गेलें रॉ चिकन आनी मीट म्हणटा ते शॉपांक मॉनिटर जावपाची गरज आहा कंप्लेंट्स अगेन्स्ट इटरिस्टिक्स वीक टू बी इन्स्पेक्टेड ते 7 दिसांचेर हाडूंक जाय स्पीकर सर आमी गेले वर्सान कितें एग्रेसिवनेस FDAचें पळयलां वायट न्ही बरें तें अशेंच जावचें स्पीकर सर 2 गोंयच्यो कंपनी ग्लॅनमार्क आनी इंडोकोक US FDAचें वॉर्निंग आयलां फॉर पुअर क्वालिटी कंट्रोल एंड रिस्क ऑफ कंटॅमिनेशन दिस इज रिपोर्टेड स्पीकर सर these are the same companies supplying drugs to Goans also what steps is the government taking to ensure public safety to restore public trust this is a question speaker sir so speaker sir एक हांव वुमन एंड चायल्ड 56 एकूच इशू घेता मडगांव सखी वन स्टॉप सेंटर म्हणून LAQ रिप्लाय सांगता की गव्हर्नमेंट औदा VHS म्हणतो NGO आहा ताका 50 लाख रुपया दिवपाचे आहा गेले खेपे बी हांवें ते इशू काडिल्लो सो म्हाका एक कळना स्पीकर सर की जी बायलां एक वुमन शेल्टर चलयतात तांकां तुमकां दिवपाक 50 लाख ना पूण गोरवांचे शेल्टर दवरपाक तांकां दिवपाक पयशे आहा मनशांक पयशे ना हें कितें स्पीकर सर हो इशू सेकंड टायम हांव रेज करता हांव मागता मंत्र्या कडेन की ताणें कितें तरी करचें हाजेर स्पीकर सर तातूंत एक नवो सर्क्युलर आयला हो सर्क्युलर कितें इश्युअन्स ऑफ बायफर्केशन सेपरेट हाऊस नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्झिस्टिंग ड्वेलिंग्स इन म्युनिसिपल काउन्सिल मंत्री हो जो इशू हे जे आहा इज अ व्हेरी गुड थिंग नो इट इज अ गुड थिंग दिस इज बीन आवर डिमांड व्हेरी ऑफ्टन you don't have I think your government is not with you this has not even been publicized properly हे म्हाका आनी कोणा कडच्यान मेळ्ळा इट्स अ गुड थिंग की एक घरान 2 जेन्ना चले जातात भुरगे जातात तेन्ना तांकां 2 नंबर दिवन बेसिकली इश्युअन्स ऑफ बायफर्केशन सेपरेट हाऊस नंबर इन रिस्पेक्ट टू एक्झिस्टिंग ड्वेलिंग इन द म्युनिसिपल काउन्सिल व्हेरी गुड आय कॉंग्रॅच्युलेट यू ऑन दीस आनी हांव मागता स्पीकर सर की जे इश्यूज हांवें रेज केल्या चड करून जे इश्यूज path breaking aha like for example that TDR policy हाजेर मंत्र्यान एक क्लियर स्टेटमेंट करचो देव बरें करूं Shri Ganesh Gankar.